रुक रे भाई बरे हांव कॉल करता चले या मग बरे जा सकते हैं Hello, this is also very important. You should listen to us also. Okay. Because we are coming here for so many times, and we are sent back. Missing the bottom plate missing. अरे पहले वो बोले ना मिले ना What purpose people are came? What purpose you came here? We have come here for the ladies have not received the payment time. 1 year झाली थोड्या, 6 महिने झाले थोड्या, कितलेच महिने झाले आणि every time we come here they say they want a life certificate. They are doing a survey. पूण सर्वेयर काय घरा लागीं पावना हांगा येवन सांगता ते कित्याक आमकां मेळोंक ना म्हणून लेटरां धाडटा ती तांच्या एड्रेसाक कोणी मेळटा आनी हे एड्रेस नको सर्वेयर वेता ते सर बॉन्डालांची बॉन्डालां आय डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग इन्स्टेड ऑफ मेकिंग आवरसेल्व्स अस लेडीज लायफ्स सिंपलर अँड बेटर आमकां सामकी कोणान घालता How many women are there your side from your side? Plenty. I'm talking for all, not only Porvorim constituency. I'm talking for everybody. They're making life miserable for us, especially nowadays pandemic, where they should have helped us. आमकां सामकें कोणाक घालता मरे सगळें फकत कितें न्ही मी एंड माय सेल्फ कॉम्पोजिशन तांचे कडेन हे गव्हर्मेंटा कडेन एकदम बरें जाता इन दीज कमिंग इलेक्शन्स 22 वी आर गोइंग टू रायट अ बेटर कॉम्पोजिशन We are going to write a better composition for them, and they will know what ladies are. From how long the payment has been stopped? I'm telling you, 1 year. They've got their passbooks. They come with them. They will show you. If you want, you can click a picture of that too. गणेश पूण येतले तांकां पयशे म्हूण रावताली मरे ती गणेशाकूय ना फकत आपणाच्यो बरे गाडयो घेवन वतात हे घेवन वतात फकत आपणाच्या फॅमिलीचे पळयतात ते लोकांचे पळयना सो वी नो बेटर नाव वॉट इज हॅपनिंग only promises and promises which are meant to be broken फोटकीरपण सगळे फोटकीरपण all the prices have gone up. How are we going to manage? All the prices, petrol prices, gas prices, the power tariff, then the groceries, even the salary people cannot be able to make anything. And they are depriving of the housewives. At least what late Manohar Parrikar had started this for the ladies, some help for the needy, that should be continued. ते तुमच्याकडे जायना आणि कितें उरला रे कितें चलना रे गव्हर्मेंटान फकत आपआपल्याचेच भरपाचे आनी पिणगेक पयशे करून धरपाचे आनी कांयच ना लोकांनी मरपाचें हांगा उपाशी कोण पळय पोटल्याचे पोटले घेवन बसला तांचे कांय पळयना ते पूण गरीब लोकांक काबार करून उडयलो What reason तुमकां कितें रिजन दिला कित्याक तुमचे स्टॉप जाला पेमेंट They said that the survey has to be done. So why survey? For what survey? Our life certificate we have given already. Everything has been given. One excuse again survey. Again I went and I did my this thing. After that, no money. Person not came. Huh? Person came to this for the survey. We don't know whether they came or not. Nobody came. We are at home. For how many now? We have got already our address, everything, income proof, this proof, that proof. Life certificate also has been given. And all small excuses.
pandemic happened, so we have no this thing. We can the work is slow. How long we'll wait? Last time when you got money? Last payment was in April. Now April, May, June, July, August, September. September already end has come. And CM sir, he has promised that he is going to clear the backlog. He promised. He makes many promises. Don't listen to his promises, please. He's promising every second day. सर्वे म्हणजे कितें जाणा सर्वे तुमकां सर्वे पुढे जेन्ना लायफ सर्टिफिकेट मागता पळय तेन्ना ऑलरेडी लायफ सर्टिफिकेट आमी सबमीट केल्लें आसता. म्हाजे कडेन लिस्टूच आसा लायफ सर्टिफिकेट. इवन सुद्दां हांगा हांवें लायफ सर्टिफिकेट सबमीट करून सुद्दां ताका सर्वे म्हणून घालता. जेन्ना सर्वेक येता पळय एक रिमार्क येता की घर मेळना म्हणून. जो मनीस सर्वे करपाक येता पळय तो घरा कडेन येत ना न्हू. सर्वे जर तुमी सारके धाडटा न्हू तो घरा कडेन पावपाक जाय. कित्याक जेन्ना ताका लेटर येता पळय ते एड्रेसाचेर लेटर पावता. जर लेटर जर तुमचें पावता जाल्यार सर्वेयर कित्याक थंय पावना त्या खातीर तें होल्ड अप केल्लें आसा. आतां तुका सांगता म्हाजे कडेन एक आसा तिका जुनान लास्ट येयल्लें जुनाच्या मागीर ताका पेमेंटूच येवंक ना. लोक कितें जाता आमी पंच मेंबर आसल्या कारणान आमी भोंवता सगळे कडेन. लोक ब्लेम आमकां करता कित्याक पयशे येनाका म्हणून. आनी सरकार पळय ते इतल्यो स्किमी काडटा. हांव म्हणटा कितें लोकांक पयलीं एक ग्रह आधार लाडली लक्ष्मीचे हे दिया. म्हाजे कडेन लिस्ट आहे पळय तुमकां दाखयता. 2018, 2019, 2020, 18 पासून लाडली लक्ष्मी येवंक ना. लाडली लक्ष्मी लोकांक येवंक ना. सेकंडली जो ग्रह आधार तुमी पळयतले 2017 हांवें इनवर्ट केल्ली आहा लेटरां तांकां अजून ग्रह आधार येवंक ना. लोक कितें म्हणटा ग्रह आधार गव्हर्मेंटाची स्कीम आमकां कित्याक मेळना. बाकीच्या बायलांक 1,500 मेळटा. म्हणल्यार तुमी ज्यो स्किमी काडटा पळय त्यो स्किमी लोकांक पेमेंट घरा पावनी येवंक नाका. जर आतां आनी परत आतां 5,000ची काडल्या. 5,000ची लोकांक जर परवरी जर 5,000 लोकांनी जर फॉर्मां भरली 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची कितले एमावंट जालो. ग्रह आधारूच लोकांक येना आनी लाडली लक्ष्मी येना आनी ते एमावंट खंयचे दिता. परत कोविडाचें आसा हांव म्हणटा लोकांक तरी मेळोनी. लोक पेपर वर्क करता लोक आनी आमकां ब्लेम करता पंच मेंबराक कितलो तुमी आमकां पयशेच दिनात म्हणून. ते एक्चुली सँक्शन करपाचें म्हण गव्हर्मेंटाक. आनी हांव म्हाजो म्हयन्याच्या म्हयन्या अपडेट करून घेवन येता. कित्याक लोकांक कळोनी बाबा अपडेट हे 8 दीस जाले हांवें अपडेट करून घेवन येयला. जाल्यार आजुनूय फक्त कितें जाता APS येयल्ले फावटी म्हाज्या हेजेर आसा APS एज पर स्कीम आनी तेच्या फुडें कांयच येना. आनी जी सर्वे आहा पळय सर्वे करता ती सारकी फटिंगगिरी जाल्ली आहा सर्वेची. मेन म्हणजे कितें समज जर सर्वे सँक्शन जाता ताका सर्वेयर घरा कसो पावना. लेटर कशें पावता. लेटर पावता म्हणजे सर्वेयर घरा येवंक जाय त्या एड्रेसाचेर न्हू. हेजेर कितें तरी एक मिनिस्टरान नाल्यार कोणे तरी एक हेजेर अर्ज करपाचें आनी वॉच दवरचो आनी लोकांक जाता तितल्या बेगीन ह्यो स्किमी दिवच्यो. सेकंडली कितें आसता ह्यो ग्रह आधार आसा पळय म्हाका सांगपाचें म्हूण सांगता. ह्यो ग्रह आधार आहा आनी लाडली लक्ष्मी ह्यो सँक्शन करता कितें करता आमी पंच मेंबर आमी लोकांच्या घरा वचून आमी फॉर्मां भरून आमी सबमीट करता. आनी तेन्ना सँक्शनाच्या टायमार पळय हे BJP वाले आपल्या ऑफिसान घेवन वयतात आनी आपूण भिरयतात. आमी भरले आसा आमी सबमीट केल्ले आसा. जाल्यार ही लेटरां आसा पळय जे आमचो परवडता आमदार आहा तेजे कडेन वयची. कित्याक सगळ्यो सायनी आहा तेज्यो तेजे कडेन पावना लेटरां. हे डायरेक्ट BJP वाले आपल्या ऑफिसान घेवन वयतात आनी तांकां सबमीट करतात. इतलें मागता की बेगींतल्या बेगीन तांकां ग्रह आधार आनी लाडली लक्ष्मी तेंचें सँक्शन जावंक शकता. आतां आमी डायरेक्टराक मेळटले की आतां हियरींग आसा म्हणून आमी रावल्या फ्री जालें आसता. आतां डायरेक्टरा कडेन वयता. हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका सांगपाक सोदता. अरे बाबा हे ग्रह आधार आहा पळय ते लोकांक मेळपाकूच जाय. आनी तूं आनी स्किमी काडल्या 152 स्किमी तुजे आतांच कळ्ळे 4.5 वर्सां नंतर. आतांच कित्याक इलेक्शना खातीर इतले दीस खंय आसलो तूं. हे कोणाक मेन्शनूच करूंक ना. खंयच्या पंच मेंबरानूय केन्ना सांगूंक ना की इतले स्किमी आहा म्हणून. आतांच कळ्ळे 152 स्किमी आमकां नाका. जे ग्रह आधार जेन्ना क्रुशल पॅडेमिक टायम आसलो कोवीड टायम तेन्ना गरज आसली ह्या बायलांक. ज्या बायलांक चड करून तूं सगळ्यां कडेन रॉंग केलें. इवन
जे आमचे गोंयकार टॅक्सी ओनर भाव आसा तांकां तेंच्या बायलां भुरग्यां पासून आझाद मैदानार हाडली पण तेचेर तुवें कितेंच एक्शन घेतली ना. 10-12 टॅक्सी ड्रायव्हर आसा ते सायलंट अटॅक येवन मेले की म्हाजी फॅमिली हांव कशें पोसतलें म्हणून. हांव विचारपाक सोदतां बाकीचे आसा तितल्यांकूय तुका मारून उडोवपाचें आसा हे चिंतून तुवें आतां सांगलें चवथीच्या 2 दिसा पयलीं तूं कितें सांगलें सीएमान की तुमकां हांव गिफ्ट दिता. तुजें गिफ्ट नाका बाबा, तुजें गिफ्ट पावलें पयलू कर आनी मागीर सोशल मिडिया कडेन उलय. तुवें कितें सांगलें गिफ्ट दिता म्हणून की तुमकां मिटर फ्री. जेन्ना जे टॅक्सी ड्रायव्हराक लेटर आयलें आनी तो जर ऑफिसान गेलो जाल्यार थंय ते म्हणटात सर्क्युलर नोटीस आमकां गव्हर्मेंटा कडेन पावूंकूच ना. सो कितें करपाचें हे टॅक्सी ड्रायव्हरांनी कितें करपाचें, खंय वचपाचें. सेकंड तुवें लोकांचो जे शेत करून मेहनत करून काम करून जे आपलो स्वताच्या पांयार उबे रावन आता ही गृह आधार तुमकां कितले म्हयने गावूंक ना? गृह आधार तुमकां सांगलें न्ही तुमकां माझे येता पण हांव आमच्या गोंयकारां खातीर हें करता की सगळ्यांक आमचे पर्वरी खातीर उलयना, हांव सगळ्या गोंयकारां खातीर उलयता की हे टायमार गरज आसली. जेन्ना लोक शेतान शेत करताले ते गिरीन येयलो तूं आनी तूं कोणाक सांगता तुमची शॉपां आसा तुमीच घातली शॉपां म्हणून जाल्यार तुज्या वांगडा फाटल्यान सुकूरचो झेडपी आहा ते झेडपी विचार तुजी कितली शॉपां आहा ती पयलू. गरीब मनशाक विचारता जेका गरज आहा कामाची तो काम करता तेका तूं विचारता शॉप घातले काय म्हणून. सगळें रॉंग चलता. तूं जे कितें करता ते चिंतून सवरून कर आनी तुजे 4 म्हयने उरले बस घरा मागीर. वॉट इज द स्टेप आता नेक्स्ट तुमचो आता समज मेळना जाल्यार? We are not going to move out from here because she has to give us a proper reply. CM भाशेन बेश्टीन बोंडाला पडून आमकां आमी आयकुपाचें ना ती बोंडाला. Every time we are coming here and we also got work at home. So we are not going to move. Every time we cannot come and spend time here. We need a proper reply from her. What reasons are they be giving for every month? कोत्ता म्हणटा ती कोण ना म्हणून आतांचे भशेन कोत्ता येतले तेच ते भिवपाची गरज ना ती शिकल्यान भिवपाची गरज ना येतले भिवपाची गरज आसा तेकाच ना. You are doing your duty, which you all get from top to go and stand here and stand there. It is very sad for you. केन्ना पासून त्या लोकांक पेन्शन जातले चवथ सोंपली चवथीक लोकांक पयशे मेळना लोकांनी चवथ तशीच काडली. आता तरी एका सँक्शन जातलें तुमच्या युनिफॉर्माकडे चुरे दिसता चुराना न्ही तुमची गरजूच नासली. आमी माझ्या आयकोन घे हांव सांगता आमी एक्चुअली तुमची हांगा गरजूच नासली. तुमची ड्युटी खंय सरपंचाच्यो गोव्यात आसलेली लोकांक हांगा मर्डरी जातात रेप जातात ड्युटी जाय आतां खंय ड्युटी जाय तुजें आयता आमी विचारपाक गेल्या लोकांक केन्ना मेळटली तिका मारा अरे बायला
त्यात खाली तुमच्या खातीर इतलो वगत रावली आम्ही सगळी वचपाक येवंक ना कायद्यान रायटान रायना दोन वर आमकां भायर दवरल्या इतले आमी इतले रावली हांगसर 2 वरां क्रॉस जाली आमकां तुमकां गरजूच ना म्हाका पुलीस कितें मारामारी करपाक आयली Two hours you are waiting over भाई मीडिया सर मध्ये मीडिया मीडिया भितर चल चल पासबुक जाय ही पासबुक पासबुक दी पासबुक ओरिजिनल है फेनस तेरा पासबुक गिव हेडी मत गिव मुझे हेडी लेटर ओके एनीबॉडी एल्स आम्ही सगळ्यांनी घेऊन येऊन आमकां गरजी करपाकूच ना काम जालें अरे हांव सोशल वर्कर म्हाका तरी धाडा मरे सोशल एपॉइंटमेंट कित्याक सगळे आम्ही एकूच किती वर्सांची बसतली मेळपाक जायना मोबायल कायद्यान विचारपाक गेली तर आयज पुलिसांची गरजूच ना न्हू बात केला waiting for 2 hours and people are told us that only 2 persons and we all would have gone home we had no work appointment घेतलं तर म्हाका दिसता की हांव कितली आसली नोटिसां कशें दिसता and Chief Minister Mr. Dr. Pramod Kumar he already promised that we will clear the backlog before Ganesh he promised that he is going to clear the backlog. And yeah, we don't have jobs, nobody is working now because of the pandemic. Some people's family, the only earning member has died. How you all can be like this? Just because you all have got jobs, you all are not even thinking about us. Very sad. Mr. Sawant is sitting in his nice palace and he is just eating nice luxury food. What about all the people over here? They cannot even afford to eat rice, you know that? Tell him to come and see the reality. So sad, you know it is. And that one Grihar, you cannot give the Grihar to the people. It is very, very sad, very sad. We are waiting for 2 hours over here. लोग बोर हो गए ना तो बाद में एक्शन भी नहीं लेते हम लोग देखेंगे Every time we come over, all excuses. Survey is going on, this is going on, that is going on, pandemic is going on. Yetali, Oshi Yetali. You know, all these excuses, how long we are going to wait? Everything has become, you know, no, sir. Petrol, how much it has become. Gas cylinder, how much it has become. So
power, this electricity bill, how much it will become? Everything is become so costly and they just cannot release a little money for the housewife. Everything is become costly. पुलिसांना आपली कसं किती करत असतं प्रॉब्लेम नाही ना जर तुम्ही आम्ही सांगत नका हे क्लिअर करतात ते क्लिअर करतात आता 5,000ची स्कीम काढली त्याची किती गॅरंटी आहे हेच पैसे तुमचं जाय ना 5,000ची कशी काय स्कीम करताना कितले फॉर्मॅलिटीज रेसिडेंट सर्टिफिकेट घेऊन येऊ म्हणटा 15 वर्षाचे आवय गेली हात बापाय गेली हात लागीं करूनय मेळना कोई कारण ना आमच्या पॅन्डेमिक टाइम असा सगळ्यांक खबरच आहे बट जायत ना गव्हर्नमेंटाकडे तर किती करतो आणि स्कीमी 150 त्याच्या वेटले स्कीम हे कारण गेज असं तीच ती ना पुढले कशी इतलं हे भेटा जाल्यार सांगता कितें सांगपाचें तुमकां मग बोला ना जब जब सेव करता है पुलिस को आगे नहीं दिखाई दे रही मग आता सेवाच्या कोण आपल्याला आमच्या भितर आणि कितें करू आता डिसिजन मेकर कोण सारखे पडले सारखे किती दिवसांनी दलाचे बायलांक आमच्या आनी तिने प्रॉमिस केला की बाय द 30th ऑफ दीस मंथ सगळ्यांचे पावते जातले म्हणून कित्याक आनी बेजून तिका लिस्ट दिला की ते सर्वेयर येवन येता पूण ते सर्वेयर कोणूच दारात दिसना ते बेश्टेच रिमार्क घालून येतात शी सेड शी विल लूक इनटू द मॅटर शी हॅज आस्क्ड स्टाफ टू फायंड आउट हू हॅज गॉट द फायल्स आणि कोणे सर्वेयर आनी कितें केलां पळय ते सगळें तेणें फायंड आउट करूंक लायला 30th सप्टेंबर or ऑक्टोबर 30th सप्टेंबर या महिन्यात आणि आता 30th सप्टेंबर तिने सांगला सगळ्याचे पयशे पावते जातले सगळे मीन्स ज्यांचे तुम्ही बुकां भितर येयल्ले तांकां की बाकीचे जे सगळ्यांचे टॉकिंग फॉर ऑल ऑफ गोवा आनी ज्यांचे सर्वे जावंक ना तेंचे कशें कितें ज्यांचे सर्वे बिर्वे जावंक ना म्हणून पेंडींग उरल्या पळय तेंचे कशें ती फायंड आउट करतली कित्याक ते सर्वेयर येवन बेश्टेच रिमार्क घालता पळय ते शी आस्क द स्टाफ टू फायंड आउट कोणा कडेन फायली उरल्या आनी कितें जाता पळय तें तिणें फायंड आउट करूंक लायला बिकॉज शी वॉज सरप्रायज्ड हर सेल्फ वेन विजू शोड हर द लिस्ट म्हणजे ते नको आसले की तेंचे ती नको हाली पण पयलीं तर जेन्ना ही स्कीम काडली तेन्ना ते काळान केन्नाच अशें बंद जावंक ना हे पयशे हेच सरकाराच्या टायमार जाल्लेले आसा आणि हे अशें दिसून येता की ही स्टेट ऑफ गोवा न्ही तर स्टेट ऑफ पुलीस 2 वरां आमकां हांगासर वेट करपाक लायलो आणि मागीर पुलिसांक आपयले म्हणजे कितें चल्लां हें वॉट्स गोईंग ऑन वी हॅव नॉट कम हियर टू फायट आमी आमचे वी हॅड कम विथ द क्वेरीज टू आस्क द डायरेक्टर अँड वी डीड दॅट पूण कितें जाता न्ही आतां ती सोयी जाल्या कितें बेश्टेच तांकां बाबड्यांक हाडून दिवंक गेल्या सो यू नो इट वॉज सेड टू फॉर अस टू सी दॅम स्टँडींग दॅर वी फील पिटी ऑन दॅम And we came here peacefully. We came peacefully to meet the director, and she is a lady. And after being and in spite of being a lady, we are all ladies who came to meet her. And you know, we waited over here for 2.5 hours more. We came here at 10 o'clock, and we waited for her because she was having some hearing. And in spite of waiting for her, then she calls the cops on us. You know, we did not come here to make a scene, or we did not come here to fight. We just came here to inquire as to why the Griha has not been released for all the ladies in Goa, because we are going through a pandemic.
In the pandemic, they lost their jobs. We lost our jobs in the household today. There's hardly anyone working because we are sitting at home and we are staying safe. And in spite of this, instead of helping, the government should help us at this moment and come to our aid. And they promise that they are going to clear the backlog. But until now, they have not done anything. So that's why we came to meet the director to find out. We came peacefully and we are ladies. And the lady director, she called the cops on us. How does it look? It's so sad. ओके आता तेंच्यांनी म्हटलं तुमचे इश्यू रिजॉल्व जातले म्हणून 36 तारखेपर्यंत तुमकां तुमचे पयशे घातले म्हणून सांगला. सो हेच्या नंतर तुमी सॅटिस्फायड आसा हेजेर? आमी 30 तारीख बसून रावतले हांव कित्याक सॅटिस्फॅक्शन जातलें आमकां फकत मेळतच न्ही रे, ना जाल्यार कशें सॅटिस्फायड जातले आमी. सो आफ्टर आमी पळयतले हांव आमकां मेळटा जाल्यार 30 तारीख बसून, आनी ना जाल्यार वी वील डिसायड एट दॅट वेरी मोमेंट वॉट वी हॅव टू डू. थँक्यू. नाल्यार परतून येवन तिका मेळपाचें. They will have to come back again. आता आमी डायरेक्टराक डायरेक्टराक मेवळे बरें कॉपरेट केलें तिणी आमकां की आमची हांगा तुमी बायलां पळयतात, आमी जे कोणाक घरादार येवंक ना, थोड्यांक लाडली लक्ष्मी येवंक ना, ही परवडचीच बायलां न्हू. म्हाका दिसता आख्या गोंयांत ज्या लोकांक पयशे येवंक ना, थोडे डिपेंड आसले 1,500,000चेर, तेंची चवथ गेली. आतां डायरेक्टरान आमकां प्रॉमीस केला की ह्या म्हयन्यात 30 तारीख पासून आपूण सगळ्यांक पेमेंट करतले. ज्या लोकांच्यो 2017च्यो पेंडींग आसा गृह त्यो गृह तिणी सांगला सँक्शन करता म्हणून. आनी तिणी सांगला ते तिणी आपल्या स्टाफाकूय आपोवन हाडले. न्यू एक म्हाजे कडेन लिस्ट आसा तें दिलें ताका. तिणी सांगला आपल्या हेचो स्टेटस जाय कितें तो. आनी लोकांक जे सर्वे चालू आसा ते सर्वेचे तिका हांवें सांगलें की सर्वे दोग जाण सर्वे करता, एक अंगणवाडी सर्वे करता आनी एक जेल सर्वे करता. हांव काल जेलान गेलो तेन्ना अंगणवाडी म्हाजे कुशी कोंट्री येयल्लो एक घे घेवन. अंगणवाडीचो सर्वे आमकां लागना म्हणटा, आमकां जेलाचो सर्वे वयता. जेन्ना कोण जेलाचो ना अंगणवाडी कोंट्री सर्वे वयता पळय, तो सर्वे तेज्या घरा पावत ना. थंय रिमार्क मारलेलो आसा की हावज इज नॉट फावंड. जेन्ना डिपार्टमेंट ताका लेटर धाडटा पळय ते लेटर तेज्या घरा कडेन पावता. जर तुमी रिमार्क मारता हावज इज नॉट फावंड जाल्यार तेजो लेटर घरा कडेन कशें पावता तें मॅडमीक हांवें सांगलेलें आसा. मॅडमीन सांगलां की तें आमी सर्वे करतले. जे अंगणवाडी टिचर आसा अंगणवाडी टिचरांक धाडून आमी सर्वे करतले. जेलाच्या मनशा कडेन उलोवपाचें आसा तें आतां की हेतून कितें जाता बाकीचो मनीस फोंडान पडटा की कोण सर्वे करतलो कोण ना. म्हणून जो अंगणवाडी सर्वे येतलो पळय बाई सर्वे करतली तें ती व्हॅलीड धरतले म्हूण सांगला तिणी. आनी 30 तारखेच्या पयलीं सगळ्यांक पेमेंट करता. आनी तिका सांगलां 30 तारखेक जर पेमेंट पावना हे फॉरवर्डचें आमी उलयना, आख्या गोंयभर उलयता की गृह आधार हो एक मनोहर बाईन चालू केल्ले बायलां खातीर. आनी थोडी बायलां हेजेर डिपेंड आहा, तांकां सगळ्यांक हो पेमेंट येवचो. आनी जर 30 तारखेक जर येना जाल्यार तिका सांगलां 1 तारखेक आमी आख्या परवरीनू गोंयभर बायलां घेतले आनी हांगा येतले म्हणून. देव बरें करूं. तिणें सांगलां ताची गरज पडची ना म्हूण. पळोवया 30 तारीख येवन. इतलेंच म्हाका रिक्वेस्ट करता सीएमान की जे बायलांक मेळना अजून मेरेन पावूंक ना तेंचे मेरेन पयशे पावोवपाचो तेणी बंदोबस्त करपाचो आनी आमकां परतून ह्या ऑफिसान हाडपाची ना. इतलेंच म्हाका. देव बरें करूं. कितें इश्यू घेवन ती आमची जी रिप्रेझेंटेटीव घेवन आयिल्ली ती लोकल वुमन्स आसात हांगाची लागींची, तांचे गृह आधाराची थोड्यो क्वेरी आशिल्ल्यो. आमी जे सर्वे करपाक लायिल्ली आनी तेंचो सर्वे रिपोर्ट आयिल्लो आनी थोड्यांचे होम क्लोज नॉट नोन दिल्ले ते आमी आमच्या आंगणवाडी वर्करा थ्रू परत व्हेरीफाय करतात. सो तांकां कशें न्यूज मेळ्ळी गृह आधाराची व्हेरिफिकेशन फ्रॉम जेल ओनली वील बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन आनी आंगणवाडी वर्करान केल्ले जावचें ना अशें तांचे डावट आशिल्ले म्हणून ती डावट क्लियर करपाक हांगा आयिल्ली. आनी तांकां आमी हांगा एक्सप्लेन केलें की आमी जे सर्वे रिपोर्ट्स आयिल्ले आनी जे आशिल्ले तांचे रिव्हेरिफिकेशन करपाक आमच्या CDPO थ्रू आनी आंगणवाडी थ्रू आमी करपाक तांकां लिस्ट दिल्ली आसा. ती आमचे आंगणवाडी टिचर हेल्पर कोणी तुमच्या दारान येता तिका हेल्प करात, तिका कॉपरेट करात आनी तुमचो बँक अकावंट हो लिंक करात, KYC लिंक करात हे आमी सांगलें तांकां. आनी तांणी दिल्ले जे लिस्ट आशिल्लें रिप्रेझेंटेशन आशिल्लें तें आमी घेतलें आनी आमी तें सॉल्व करतलीं म्हणून तांकां सांगलां.
आनी पर्सनली हांव इंट्रस्ट घेवन तें सगळें सॉल्व करपाक पळयतलें कित्याक जनतेच्या हेल्पा खातीरच आमी हांगा आसात न्ही. How many months did this Gurah Aadhar has been stopped right now? कितने महीने से पेमेंट येऊन लागली? 2 महिन्याचे उरला ते. वी हॅड पेड न्हू, जून जुलय ऑगस्ट पेड. आनी तांकां तुमी खंयचो डेट बी दिला पेमेंट दितले हांवें तांकां सांगलां की गव्हर्मेंट सुद्दां ट्राय करता बेगिनांतले बेगीन पे करपाक आनी दॅट वील बी डन बिकॉज फायल हॅज ऑलरेडी बीन मूव्ड अँड इट वील बी अप्रूव्ड. क्लियर जातलें सगळें. हय and I have told them that you give us the income certificate properly done, लायफ सर्टिफिकेट दियात, तुमचे बँक अकाउंट KYC लिंक करात म्हणटकीर तुमकां आनी कसली क्वेरीज आसपाना म्हणून. आनी सर्वेयर कोण येता ताका दार बंद करनाकात, कुत्री सोडनाकात म्हणून. कित्याक आमचे थोडे अंगणवाडी वर्करांनी आमकां कंप्लेन केल्या की ती दार मारल्यार सुद्दां दारार काडिना, कुत्र्याक सोडटात, थोडीं जाणां तापयतात, घरान येवंक दिनात, अगदीच अशी हेजे भशेन ट्रिटमेंट करता म्हणून वॅल्यू नासलेल्या भशेन आमकां ट्रीट करता म्हणून. सो प्लीज लोकांनी तशें करचें न्ही. अंगणवाडी वर्कर इज ऑल्सो आवर पार्ट ऑफ आवर गव्हर्मेंट मेकॅनिझम. तिका हेल्प करची आनी तुमकांच फॅसिलिटी दिव करपाक तिका हेल्प करचें आनी तुमचे बेनिफीट तुमच्या अकाउंटार टायमान घेवचे. People come so jail people come for the verification. नो डावटफूल केसीसान आमी जेंकां नोटीस काडल्या तांकां अंगणवाडी वर्कर येतली आतां आनी जे कंटिन्यू सर्वे करतात ते जेल येतली. सो दॅट शूड नॉट बी एनी कन्फ्युजन बिकॉज वेर देर इज अंगणवाडी वर्कर येतली थंय जेल येवची ना. बोथ द सर्वे आर एक्सेप्टेड. हय बोथ आर एक्सेप्टेड. जेल वील बी टेकिंग देअर सर्वे बिकॉज इट इज ऑनगोईंग सर्वे. आनी आमची आसा ती मुद्दम डावटफूल केसीसांक जी डावटफूल केसीस आमकां जेलान दिल्ली ती आमी रिवेरीफाय करता कित्याक बेगी कोणी बरो एलिजिबल मनीस वचूं शकना न्ही. आमच्या सदांच कॉन्स्टिट्युशनान म्हणिल्लें आसा 10 चोर सुटले तरी चलता पूण एक निरपराधी पनीश जावंक जाय. तशें आमी कितली ट्राय करून आमी जे जेन्युइन आसा तांकांच दिवंक जाय न्ही. सो आमी रिवेरीफाय करता तांकां नोव्हेंबर डिसेंबर टायम दिला आनी तांकां जेन्ना मेळटलें न्ही जेन्ना जेन्युइन आसा तांकां सगळे एरियर्सूय मेळटले. आज ह्या म्हयन्यान सर्वे केलो म्हणून ह्या म्हयन्याचे पयशे गेले अशें ना. सर्वे कंप्लीट जाल्या बरोबर ते जर जेन्युइन आसा उरलेले सगळे आमी क्रेडीट करता आनी आतां पर्यंत केल्लेय आसा. थँक्यू.